सो काफ्रियल पाव घेतलेलो हांवें पळय. तू मॉडल जावन खंय वयताय? तू म्हाका सांगलेलो म्हाका पिक्चरा करता म्हणून. आणि आता आम्ही एका पेंट करता दिवाळी कडलो. आम्ही हेतून स्ट्रेनर मिक्स केल्लो हा. आमका जाता तितलो डार्क कलर जाय हांगासर. सायकल येयलेली हा हांगासर. बिग बिलियन डेचो ऑफर चललेलो. आम्ही बरी ऑर्डर मारली. चले आणि बस मी काय फुडे उद दाता करून चेक करा मग बरी आणू सायकल हा. सो गाईज आम्ही आयज परत सालिगांव येयलेली आसा. म्हापसा गेल्लो हांव म्हाज्या एका कामा खातीर, पण माझे काम जावंक ना. म्हापसा गेले का मागीर गोंय आयज संडे म्हणून संडे शॉपां थोडीच ओपन आसता. पेंट हाडूंक गेल्लो. पेंट सगळे साफ सफाई चालू आहा न्हू, ते आतां पेंट करता. पेंट गेले का मागीर पळोवपाचें कितें आहा पळय तें. म्हाका लागलेली भूक, घरा कडेन कांय रांदूंक ना आयज. सो भायर सरया म्हटलें. काफ्रियल बीन कितें खावया. काफ्रियल पोळी बीन कितें न्हू आहा. कितें म्हणटा खावया. खावया मगो. सो काफ्रियल पाव घेतलेलो हांवें पळय. आनी हांगासरलो वेदर पळय काय बरो आहा तो लोकेशन. आनी बरो आहा टेस्ट. नायस. टेस्ट बरो ना. टू गुड नो. हा हे पळयात तुमी हांगासर सगळे घासून दवरला संदेशान. पळय हांगासर पेंट मारपाचें आतां सगळ्याक. सगळे पळय कितें जालां पळय तें दोळांके पाणी कहें जालां सगळें हयशीक. आतां हांगा पेंट येतलो. सगळ्याक पेंट येतलो. सगळी वाट लावन उडयल्या पळय. हे चिल्लर पाट्यांक आमी बसयल्या बूक घेवन. तो पळय तो घोव बांदला तो मॅच. उठोगे ना मार पडेगी. क्या रे पढ़ाई कर. हेची हालत पळयात पयली कशी आसली ती. आणि आता आम्ही एका पेंट करता दिवाळी कडलो. रुमांक आमच्या मातशें नितळ करता न्हू रे हवे. आणि या हळशीक जावपाक कितलो टायम लागतलो? 10 दीस नाका. सो गायज हे पळयात आमी हेतून स्ट्रेनर मिक्स केल्लो हा. आमकां जाता तितलो डार्क कलर जाय हांगासर नवे, नाजाल्यार वाट लावन उडयता. ह्या ब्लूवाची कितें जालें हालत पळयात. डार्क जावचेच ना. डार्क नो सॉरी नो मॅटर वॉट तुम्ही कसलोय कलर यूज करा. हांगा घाण जावंक जाय ती घाण जातली. कसले बारीक बारीक भेलमुंडे खूब हांगा. ना रे भेलमुंड्या. पूण आसले भेलबुंडे आमचे साफ दवरता न्हू हवे. हा वयस पळयात काय बरो दिसता तो डार्क कलर. असोच आसलो ह्यो कलर पयली. आणि आता पळयात कितें जाला ते हालत. काय ते पळय हांगासर पेंटिंग कशें चालू आसा ते. ह्यो हेल्प करता आवडीची. आणि एका पळयात तू क्या कर रहा है रे. हाँ ये कौन सा स्टाइल है मारने का? मस्त आम्ही 2 रूम मारलेले आसा. 2 डब्यांनी नवे काय एकूच डबो लागलो आमका. हाफ लिटरान आम्ही हा एका डब्यान आम्ही हे मारलेले आहा 2 रूम. आणि आमका चड करून पेंट लागतलो. आणि अपय ह्यो आम्ही काल मारलेलो तो ऑलमोस्ट आता सुकलेलो आसा. आणि कितले नीट अँड क्लीन दिसता. बरो दिसता पळयात ह्यो डार्क ब्लू कलर. क्या किया है रे तूने? दाखय रे तुका दाखय फुल सगळं पेंट आंगांक काढला. वयस सायकल येयलेली हा हांगासर. बिग बिलियन डेचो ऑफर चललेलो. आमी बरी ऑर्डर मारली आनी हाडली. उजो कसो सारको पळया. काड 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 भायर काड भायर काड. जय बात. डिस्क ब्रेक बीन मरे सारखे सायकलीक. सायकल मातशी डिसमेंटल आसता पळय ती मागीर तेका एक फिटींग करची पडटा. हा हेका हे प्रोटेक्टर बीन आहा मरे न्हू. बरी हा. आत्ता येयली रे बडक्या. डिस्क ब्रेक हे काढू चोर मरे.
किती कलर रे गाडी सायकलीचो 3D कलर न हांवें गाडी कलर मारलेलो पळय तो कलर कोण हांगा मारतो वत सो गाइस तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर सायकल येयलेली आसा फ्लिपकार्टाचेर बिग बिलियन डे आसलो सो बरी ऑफरान गावले आमकां सांगता तुमकां डिटेल्स घालता जाय जाल्यार तुम्ही घ्या मागीर तुमकां डिटेल्स दिता स्टँडोय हा पावरफुल सायकल हा न्हू काय अवी ही हांगा घेता शॉपाचेर जाल्यार कितली रेट ही रेट हा 10,000 शॉपार घेता जाल्यार 10,900 11,000 पण ही ऑफरान पडली आमकां तुमकां डिटेल्स घालता तुम्ही वचून घ्या थंयसरल्यान सो आता हे फिटिंग चालू हा पण मारीक मायनर स्क्रॅचेस आसा मायनर हा चड ना आसोकूय जाय स्क्रॅचेस हे नजरे खातीर हा उय धामरे हा कास्ता दा मरे सस्पेन्शन सायकल ही पळय आता जॉईंट करतात असेंबल करतात अरे बापरे हेजो टायर बी सगळो आता असेंबल करूंक जाय सारखं धरा मरे कोणतरी काय बरी हा सायकल पळय रेडी जाल्लेली हा आता आणि ब्रेक केली उद्घाटन केली काय बरी हा पळय डिस्क ब्रेक बीन हा पळय काय बरी हा पळय सायकल कास्ताच दिसता आनी एका कलराक पळय हा कितें तरी आहा भितर शायन जाता पळय कलर पळय ग्लिटर गो हा म्हाका उज जाता रे बाबा अरे उज जाता चले आणि बस मुगा पुढे उद जाता करून सारखी हा न्हू फूट ब्रेक सिस्टम डिस्क ब्रेक सिस्टम न्हू फूट ब्रेक सिस्टम काय बरी सायकल हा पळय खूप सारखे तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही घेवंक सोदता जाल्यार हेजे लिंक डिस्क्रिप्शनान घालता नाल्यार हांगा आय बटनाचेर येता आसतलो पळयात तुमी मागीर चॅक करा म्हाका बरी हा न्हू सायकल हा A few moments later. मॅगी पळया मॅगी आनी तेजें हें पळया काय बरें टू गूड सारकें हांगा केन्ना येवपाचें तुमी हांगासर खावपाक ते पळया सारकें हांव केन्नाय बसता हांगा कॉफी पिवपाक ना रे बैठते नाही रे हम लोग इधर कॉफी पीने के लिए सो गायस आमगेर आहा सुंगटांचो पुलाव बांगडो रवा फ्राय आनी हांगा CCTV चॅक करपाचें काम चालू आहा म्हाजें चला फूल पावर जेवया कितें जाला काय ना जेवता कित्याक भूक लागल्या काय चिकन मटन काय ना आयज केला आमगे बांगडो फ्राय आणि सुंगटांचो पुलाव सो हॅलो गायज फायनली आमी आतां घरा पावलेली आसा आनी हांव आतां रेडी जाल्लेलें आसा खंय वचपाक सांग पिक्चराक म्हाका आयज अवी व्हरतलो पिक्चराक सो हांव सारकें एक्सायटेड रावलां तेणें म्हाका काल प्रॉमीस केल्लेलें की कशेंय करून आयज म्हाका पिक्चराक व्हरतलो म्हणून आनी चड करून तो म्हाका व्हरतलो मज्जा ये तूं मॉडल जावन खंय वयताय तू म्हाका सांगलेलो म्हाका पिक्चराक व्हरता म्हणून कित्याक पिक्चराक व्हरो तुका कित्याक म्हणजे पिक्चर पळोवपाक कितें एक रिजन सांग न्हू की तुका पिक्चराक व्हरो बरें पिक्चर चालू आहा चल या तू म्हाका सांगलेलो काल आयज आमी पिक्चराक वयतली म्हणून पूण कित्याक सांग न्हू कित्याक कितें पिक्चराक कित्याक वयता पळोवपाक वयतात न्हू पिक्चर म्हाका वाज येता पिक्चराक वयपाक ना रवी तू म्हाका प्रॉमीस केल्लो सो गायस कितें आहा जाणा पिक्चराक वयपाक नाका म्हाका आतां सद्या झेम येवंक लागला आयज हांव खूब काम केलां पेंटींग म्हाज्या दोळ्यांनी कोणाक काय दिसना दिसता म्हाज्या दोळ्यांनी कित्याक दिसना कोणाक म्हाका पिक्चराक पण म्हाज्या दोळ्यांनी कित्याक दिसना काय म्हणटा तुज्या कित्याक दिसले तुजे दोळे भितर गेला म्हणून म्हाका कसो तुका व्हरो हांव तुका 200 रुपया पेट्रोलाक दिता मनशाची सायकल घेवन वच फुकट चल रवे वर रवे सो गायज आमी चिंतला जाणा कितें सांगता तुमकां
आमी चिंतला सायकलिंगेक वयपाक ओके. आनी एवरी सॅटर्डे नाल्यार संडे आमी सायकलिंगेक वयतली, पण डिफरंट लोकेशन. आनी मिनिमम किलोमिटर्स आमचे आसतले 30. सो हांव सायकल घेवंक सोदतां. आनी आयच्या ब्लॉगान तुमी जी सायकल पयल्या पळय तेजी लिंक हांवें ऑलरेडी घातलेली आसा. आनी हांवें जाणा म्हाजी व्हिडिओ पळोवन तुमी खूब जाणांक ती सायकली खूब जाणांनी घेतल्या आसतली. पण हांव म्हाका खंयची सायकल घेतलो ते तुमकां फुडल्या 1-4-5 ब्लॉगा उपरांत सांगता. मातशी बरीच घेवया न्हू. हेका घेता म्हणजे मातशी बरीच घेवची पडली न्हू. सो गाईज आकाक तुमकां एक सांगता, हांव सायकल बाबा कमीत ते कमी 20 किलोमीटर चलोवपी आरामात. पण अभी 1 किलोमीटर सुद्धा पॅडला मारपी न्हू. आवय गे दुखोता करतलो आनी थकलो आपणा कडेन जायना. तूं चलय मागीर हेका फाडसून बसून म्हाका हाडचें पडटलें दुकराक. पचकयले पचकाय ना. चल चॅलेंज लायता. चॅलेंज चल. चल तूं कितले पयलीं तू कितल्याची चॅलेंज कितल्याची चॅलेंज ती सांग. 2000ची. चल 2000 पावना म्हाका. ना माझ्या कडेन तितलेच हा. आनी वयर एक 20-30 लाख बीन जाल्यार ओके. 20-30 लाख कितें 20-30 लाख पळय आतां गायज. अजून कितें करूंक जाय सांग. 20 किलोमीटर सायकल चलोवंक जाय कंटिन्युअस. तूं समज 20 किलोमीटर चलयत जाल्यार हांव तुका 2000 दिता. आनी हांव कित्याक सायकल हेज्या वांगडा चलोवं. कित्याक म्हणजे म्हाका खबर आहा तूं 1 किलोमिटरूय चलोवपी न्हू सायकल. हांव 300 किलोमीटर चलोवन येयल्लो आहा. तूं कितें म्हणूनच तें धडलं ढोलको भायर. हांव मड्रास वचोन येयला सायकल घेवन. कितें सांगता हेजे तुमी पचके गजाली आयकनाका. समज सायकल बिकल चलयता जाल्यार हेजो ढोलको भायर सरचो नासलो. आतां हांव सायकल घेवन अमेरिकेक वयपाचो आसा जाल्यार तुमकां खबर आसा. कितें बी पचकयता हेजी स्वप्नात. आनी ह्यो तुमकांय असोच दवरतलो भ्रमान की हो बाबा अमेरिकाक सायकल घेवन वयतलो म्हणून. जोक्स अपार्ट गायज. आनी कितें सांगूंक सोदता तुमकां की कालचो ब्लॉग तुमी पयला आसतलो. आनी कितें म्हटलां पळय तें हांवें खूब जाणांक पटलेलें आसा. थोड्या जाणांक कळोंक ना जाल्यार आय एम सो सॉरी गायज. सगळ्यांचे सेपरेट ओपिनियन सेपरेट मेंटॅलिटी जाता तशें आमी कितें म्हणून करूं शकता. आनी चला आतां हांव सद्या रेडी जाता न्हाता धुता मातसो आनी चल्लो मुवीक आका वांगडा. आतां जाल्लेली आसा रातची कितें जाल्या गो. रातची जाल्यार 7:30. 7:30 जाल्लेली आसा. सो आतां हांव वयता मुवीक. 9वाचे मुवी आहा. कसली ती बीन सांगिना खंय तें बीन सांगिना. आनी मागीर फाल्यां तुमकां मेळटा फाल्यांचे बरे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. चड करून फाल्यां आमी लायव्ह येवपाची आसा. तुमी कॉमेंट करून सांगा लायव्ह येवं काय ब्लॉग घालूं पळय तो. ओके. आनी चॅनलाचेर जर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब. आनी आयची सायकल कोणाक जाय जाल्यार फूल पावर ऑर्डर करची. हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टिल टाटा गुड नायट. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. बाय बाय.